wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the word. Come on, thank God for the word of God. देवाचे उतर आमका मेळटा म्हण कितली आमी बागी. तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं बहने दे आशीषों को आज फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, दूधों के शुद्ध कर दे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा. तुझ्या स्मोकार सोरबटा, तुझ्या फुड्यान आवडटा, माझ्या काळजाचे आवडे सगळे तू जाणाय, तुकाच काळीज भेटोयता, तुकाच जीवित भेटोयता, जेजू फकत तुकाच लागोन हांव जियेता, जेजू फकत तुकाच लागोन हांव जियेता, तुझ्याच मोगार सोरबटा, तुझ्याच मोगार आवडटा, माझ्या काळजाचे चिंतना सगळे तू जाणाय, तुकाच काळीज भेटोयता, तुकाच जीवित भेटोयता, जेजू तुकाच लागोन हांव जियेता, तुझ्याच मुखार सोरबटा, तुझ्याच फुड्यान हांव रोडटा, माझ्या काळजाची चिंतना सगळे तू जाणाय, तुकाच काळीज भेटोयता, तुकाच जीवित भेटोयता, जेजू तुकाच लागोन हांव जियेता, जेजू तुकाच लागोन हांव जियेता, जेजू तुकाच लागोन हांव जियेता.
Yeshua, 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 Yeshua. Every eye closed in the presence of the Lord. Every eye closed, every hand open before Him. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Lord is doing something right now. Hands open before the Lord, every eye closed. Has written his plan for your life, but the Lord says today, everything that is written over your life by the enemy will be destroyed by holy fire. Will be destroyed by holy fire. जे कितें सैतानान तुझ्या जिविताचेर येवशिला ते आयज पवित्र उश्यान उलपन वेतले. If you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see the glory of God. Jori ta tu sot manta tuka devaची महिमा पळोवंक मेळटली. If you believe, you will see the glory of God. Baraka baraka rekete kere rikata baraboso rishetele mesoya rebeke. Hallelujah. God is going to visit your house. Hallelujah. Tu rauta tot zago eyes povitra zatalo. Tu rauta tot zago eyes povitra zatalo. Hallelujah. Rekete manora bose. Ritelele la baseya. Rikabara baba seya shoa. Hallelujah. 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 My God. My God, I worship you, my beautiful Savior. My beautiful Savior, my almighty God. I love you, Jesus. Yeah. Go to 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Now I'll show you how you have made an altar to the devil. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Go quickly. You're going to listen to this. I know this is a strong word. तुझ्या आत्म्याची जबाबदारी माझ्या वयर आसा. I'm not here because you can like me. It doesn't matter if you don't like me. तुझ्या आत्म्याची जबाबदारी माझ्या वयर आसा. If I don't tell you the truth, I'm accountable for this. पण आयज तर तूं एक्सेप्ट करशी जाल्यार आणि आयज तर तूं मागणी करशी जाल्यार आयज तुज्या कुटुंबाक पुरी सुटका मेळटली. Hallelujah. And you will be so blessed. You will be so blessed. तूं येवन गोवायकी दितले. You will give the testimony of this. Because we are going to break some altars today, okay? We are going to break some altars today. Today, vedyo ami ayis tottelin. Amen. 1 Corinthians chapter 10 verse 20 says, rather than the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Okay, verse 19 says, what am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles, who are the Gentiles? People who don't know the living God. Jiva devak olkonan tenka Gentiles muntat, okay? They sacrifice to demons and not to God. Every time you worship an image, no matter how beautiful that image is looking, whether it has pink cheeks and red lips and long hair, you're not worshipping God. You're worshipping demons. Who is saying? Sister is saying? No. You know, I'm preaching this gospel at a time when it's a very sensitive situation around. But I'm not afraid. I'm being akidak. Maso Deo maja sangata asa. हांव तुमकां पॉलिश्ड
सरमन दीत जाल्यार तुमी सिस्टर नायस म्हणटली. तूं बरें आं, तेणीन तुका केला आनी ताणेन तुका केला म्हटलें जाल्यार तुका बरें दिसतलें. सिस्टरीन म्हाका सांगलें, म्हाज्या देरान केला, म्हाज्या सासूनान केला. सिस्टरीन म्हाका सांगलें, चल 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 रिटराक यो, सिस्टर सांगता कोणेन केला पळय तें. मागीर सगळीं जाणांक गायतलीं. तूं काय बरें, तूं काय करिना, तुजी माय बरी, तुजो पाय बरो, शापाय बरो, सगळीं बरीं, ती सगळीं वायट, तूं करेक्ट म्हणलें जाल्यार तुका बरें दिसतलें. सिस्टर सो नायस, म्हाका फुलां दिता. किराय तें कोणाक नाका. This is the bitter truth, but it is the truth. Eat it, it will be sweet in your mouth. I just said something. तूं तर घेवशी जाल्यार तोंडान गोड जातलें तुज्या. Come on, hallelujah, praise the Lord. The things that the Gentiles sacrifice to, they are not sacrificing to God, they are sacrificing to demons. So every time you bow down before an image and you say, Saiba, for whom are you saying Saiba? You know? You're making an altar. God has never asked anybody to pour sorrow. सोरो दी म्हण सांगूंक ना, तेल दी म्हण सांगूंक ना, उदक दी म्हण सांगूंक ना. ताका ताण लागले, तुका तुज्या लागीं मागतलो तो. म्हाका उदक दी, म्हाका सोरो दी, हा तो मागता तुज्या कडेन. नो, तूं कोणाक दिता? तूं चिंता तूं देवाक दिता, पूण तूं कोणा बरोबर कॉव्हनंट करता? कोणा बरोबर तूं कॉव्हनंट करता? कोणाक तूं वेदी सोडयता? You are connecting to the evil spirits. जितले पावटी तूं एका इमाजी फुड्यार, जितले पावटी तूं वाती पेटयता, जितले no, you think that God is in darkness? I preached this years ago. People didn't like, they left the retreat. I know you won't leave. You all are so nicely listening to me. देव काळो कंत्रावना, देवाक वातीची गरज ना, देव खूद उजवाड जावन आसा. I know somebody needs to hear this. पण आमच्या पूर्वजांनी अशें केलें आनी आयज पासून मनीस करता. And you wonder why suddenly कोण ब्रिजीलो सकला पडून मरता, सडनली कोण ब्रिजीर वचून सुसायड करता, सडनली कोण कोणाक जिवीशी मारता. कित्याक? I just told you. एकदा तुवें कॉव्हनंट केलो सैताना शिंतो तुका सोडिना, सोपेपणी सोडचो ना. कित्याक तुवें एक वेदी तयार केल्या सैतानाक. तुज्या पुर्वजांनी केल्ली 4 पिणके पासून ते येता. जर तो तुवें केला तुज्या भुरग्यांचेर येतले. प्रॉब्लेम. इट्स अ प्रॉब्लेम. जायतीं जाणां घरांनी रावतात. ते घर थंय बांदच्या आदीं तितून आनीक कितें आसलें तुका खबर ना? तुवें बाट घेतलें, तुवें घर बांदलें, थंयसर आनीक कितें आसलें? वेदी आसली सैतानाची. तुका खबर ना? तुवें बाट घेतला. तूं घरान रावता, तुका दिसती पडटा तें घर, तुजी माय, तुजो पाय, तुजो शापाय दिसता. कित्याक? देव तुजे दोळे उक्ते करूंक सोदता. देव तुका सुटका दिवंक सोदता. ओपन युअर आयज माय पीपल. Today's word is different, but it will set you free. You are suffering today because of what somebody else did. How will you come out of it? You have to repair the altar of the Lord first. सैतानाची वेदी तुका तोडूंक बेश्टें जावचें ना. First thing, repair the altar of the Lord. देवाची वेदी पोतून बांदून हाड. You know what is that? नाही, म्हज्या दारा समकाराक खुरीस बांदता. ती वेदी न्हय बाय, ते फातर. फर्स्ट सॅक्रिफायस कर. तुजें जिवीत एक बलिदान हाड देवा मुखार.
yourself before God. Surrender कर तुझे जीवित देवा मुखार. Repent before the Lord. Repent. दानियल प्रवादी देवा मुखार गेलो आणि म्हटले आम्ही चुकल्या आमका बोगोस. गोडे तुवें अशें करूंक ना पण तुझ्या पूर्वजांनी केले. आयज रिपेंट बिफोर गॉड. देवा मुखार आयज बोगसणे माग आणि जे कितें तुझ्या जिविताचेर आयला, कसली सिकनेस, कसली पिडा आणि गरीबसाण कितेंय जावनी, कर्स ऑफ बॅरनेस कितेंय जावनी, आयज देव तुका सुटका दितलो जोरी तर तू रिपेंट करशी जाल्यार. कम ऑन ब्रदर, गो ऑन द कीबोर्ड. I'm going to tell you how we are going to break the curse of the enemy over our life. Stand before God. Keep your Bibles down. Keep your eyes open. Some families suffer. पूर्वजांच्या घरांनी रावतात. आदल्या घरांनी रावतात. सजमना कित्याक? कुजनान वयता भिरांत दिसता, बाथरुमान वयता भिरांत दिसता, काळोखाची भिरांत दिसता. तुका खबर ना कित्याक? कितें जाला? इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट यू लिसन. आणि एकामेकाचेर आमी डाऊट करतात. वी आर डाउटिंग इच अदर. खुशी खाताणीन गेला आसतले, रोडायला आसतले. कोणें कितें करूं आयज तुका जबाब मेवता. लिसन, कोणें कितें करूं कशें तूं झुजतलें. यू आर अ वॉरियर. से आय एम अ वॉरियर. तूं झुजतलें आयज. हालेलुया. फर्स्ट थिंग इज रिपेंटन्स. बापा आमी चुकलीं. आमच्या पूर्वजांनी केल्ले ते पाप आमचे वयर आयलेले आसा आणि आमी तेच केले कित्याक आमी देवाची उतर नका आसली म्हण. आमी चुकलीं. वी हॅव सिन्ड अगेन्स्ट यू. कितल्या जाणांनी उडकी मारून जीव दिला, कितल्या जाणांनी फाशी घेतल्या. तू जाणा कित्याक लागून ते? कित्याक देवसाराक एकदा तुवें वेदी तयार केली तो तुजी पाठ सोडिना. कितलो लोक डिप्रेशनान गेलो, कितलो लोक पिशे जावन हॉस्पिटलांनी आसा, पिशे जावन रस्त्याचेर भोंवता. यू नो व्हाय? आमकां दिसता हे कांयच न्हय. वी थिंक इट्स अ कॅज्युअल थिंग. चलया रे गाडया बाबा गेलो वचया, गाडया आशिन विचारया बाबा म्हणजे गाडया बाबा म्हणजे कितें जातलें. तू चिंता. But the Bible clearly says that you should not go to sorcerers and mediums. You should not talk to the dead people. मेल्ल्या मनशाला की उलोय नाका. ते मेले ते गेले. कोणाला की तुझो फुडार इचारूंक वच नाका कित्याक देव जावन आसा. तुजो सोड पदवेदार देव. हालेलुया. तुजो फुडार देवाच्या हातीन आसा. Your future is in the hands of God. हालेलुया. पारक्या माझ्या हातार कितें बरयलेलें सांग. हे हात तुझे तुका देवान दिल्या. तुझ्या देवा खबर आसा. दुसरेशीन वचोन विचारी नाका. तुका कितें जाय तुजो सगळो फ्युचर हातून बरयलेलो आसा. ये वाज रीड दिस वर्ड. You will know what is your future. You will know what is written in this for you. You will know who you are. आणि मागीर आनीक वयता. बरें जायना कितें तुमच्या जाग्याचो आहो तेका मारलेलो. आतां तूं पितूळचो कर, बांगराचो कर. तुज्या शापान जाग्याचो मारलेलो तेका लागून तुमकां अशें जाता. आतां तूं बांगराचो कर आनी थिंगा तेका दूध घाल. कितें करता तूं? वेदी करता. वेदी सैतानाची. ती आता तितली पावटी आमच्या घरान कितें तरी जावपाकूच जाय. कितें करपाचें? व्हॉट इज दिस? से मूर्ख. पिशेपणा. क्रेझी. कोणाक स्वप्नांचो रूप दिसले? कोणेन सांगले
येयलो म्हाका त्या दिसा. सपनान सोरोप दिसता, घोव बरो ना जाता, हांव बरी ना जाता, घोव बरो ना जाता, हांव बरी ना जाता, घोव बरो ना जाता, हांव बरी ना जाता, कंटिन्युअस. तो येयलो तेन्ना तुमी मारला न्हू म्हणून तूं घोव बरो ना जाता, तूं बरो ना जाता, घोव बरो ना जाता, तूं बरो ना जाता. सिस्टर हांव कित करूं, ऑलरेडी मारलो तेका. आगो बाय, ते एक रोचना, तुका चाबोंक येता, तुवें मारलो. तुजो देव सोर पदवीदार जालें, स्वर्गांनी प्रितूम रोसल्या, सगळीं जनावरां, सगळ्यो सृश्टीचेर जी रोसना आसा ताचे अधीन आसा. एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड, एंड इफ यू बिलोंग टू गॉड, nothing can harm you, nothing can touch you. There's no God greater than my God. Hallelujah. There's no God greater than my God. Hallelujah. Hallelujah. Because I'm telling the truth to you, because God wants to set you free. तुका सुटका दिवचे खातीर. Hallelujah. I'm not asking you for anything. तुम्ही म्हाका हें दी, मागीर हांव तुका दिता. तुम्ही म्हाका इतले पयशे दी, मागीर हांव तुका मिरेकल्स करता. No, my dear. Jesus Christ shed his blood for you. He shed his blood for you to set you free. His blood is enough for you. His blood is enough for you. ताचे रगत तुका सगळ्या वायटांतले नितळ करता. हालेलुया. हालेलुया. हे सगळे आमी केले कित्याक आमी नको आसली. म्हजो पाय जेन्ना हांव ल्हान आसली, म्हजो पाय टिंबर बिझनेस करतालो, बसीचे बिझनेस करतालो, किरांचे बिझनेस करतालो. माय गॉड, टेल माय डॅडी वॉज जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. सगळे करूंक सोदी. मदराचे बिझनेस करता, बस हा आनी कितें हा आनी सगळे करूंक सोदतालो. पूण हुंय ताका उदरगत जाली ना तेची. ताका एक फ्रेंड आसलो, ताचो फ्रेंड ताका वट्टालो, यो 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 हांव तुका वट्टा. आय एम नॉट ashamed to tell this. My dad used to do this. I broke that over my life. I broke it over my life. Hallelujah. It will not affect me in Jesus name. Never ever. ते म्हाका इफेक्ट जावचे ना. पूण अशें केलें ताणें. हांव झाड घेवंक सोदता, तें पोकोव हा ओ बरें हा, घेवपाची ओ ना घेवपाची. तो तेका 5,000 दी, 10,000 दी, तो बाबेन कितें सांगलें कोण जाणा. तो येवन झाड घेतलें डॅडीन, सगळे पोकोव भितर. My daddy could not prosper, no matter what he did. Always he ran into loss. सदांच ताका नुकसाण जातलें. I repented before God. Altar of the Lord is broken in your families. No, don't say amen for that. The altar of the Lord has been broken in your families. It has to be repaired. It's time to repair it. तुझ्या फॅमिली भितर देवाची जी वेदी असली ती तोडून गेलेली, पूर्वजांनी ती तोडली कित्याक तांणी सैतानाक वेदी बांधली आणि तेणेन वेदी बांधल्या म्हणून तेच वेदीचेर तुवेंय वेदी बांधली. The traditions of your fathers, Jesus says, that only you are doing. पण जेन्ना तू हे ट्रेडिशन्स मानता, हे मुर्त्यांक मानता आनी हे सगळी जे तू करता, when you follow that, देवाचे उतर साफसुफाई जाता. You come, you will just sit and yawn. You will do that. The preaching is going on, you will fall asleep. But today I thank God that none of you all are falling asleep. Because this word is important for you. Hallelujah! 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 So today you are going to repair the altar of the Lord, and you are going to break the altar of the enemy over your life. Hallelujah. And you are not going to suffer how you used to suffer before. Are you ready? Hallelujah. First thing you do, you repair the altar of the Lord through repentance. Box on him. First thing, okay, we are going to repent. Second thing, number 2, what you going to do? Okay, you got to know the word of God. देवाचे उतर तो नको जाल्यार तू पयले भाशेन तेच करतले जे तू पयले करतले. देवाचे उतर तुका सुटका दितले. You got to know the word of God. Hallelujah. देवाचे उतर जाणा जावचे खातीर तुवें वाचूंक जाय. वाचूंक येना जाल्यार तुवें एका बऱ्या मिनिस्ट्रीन बऱ्या रिट्रीटाक वचपाक जाय जंय देवाचें उतर तुका सोत गमता. Like this place or some other place where God is leading you. ह्या जाग्यार नाजाल्यार देव तुका हुंय लीड करता. पूण देवाचें उतर खरेपणी प्रिचींग जाता थंयच तुवें वचपाक जाय. You have to know the word of God. तूं कोण?
तू कोण, तू देवाचो भुरगो, देव कोण. यू हॅव टू नो दिस. नाजाल्यार सैतान तुका बेश्टो सोडचो ना. Third thing you need to do to repair the altar of the Lord is to worship the Lord. जिव्या देवाक नमस्कार करपा जाय. You have to worship him every single day. And fourth thing is prayer. Is prayer. मागणे. When you repair the altar of the Lord, जेन्ना ह्यो वस्तू तुम्ही करतल्यात, सैतानाचे होल्ड तुमच्या जिविता वयले तुटतले. Open your hands. जायत्या जाणांक तुमकां हांगासर असली स्वप्नां पडटली. तूं स्वप्नान खंय वयता, तुज्या आदल्या घरान वयता, तुज्या पायच्या घरान, मायच्या घरान वयता. कित्याक? थंयसर कितें तरी आसलें जे तुज्या पुर्वजांनी केल्लें ते आजून पासून जिवें आसा. हॅलो, आजून पासून जिवें आसा. ते तोडूंक ना, ते तोडूंक ना. Jesus, 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 Jesus. See, many of you are going to be set free. As Dev tuka sutka ditolo. Some of you will feel like vomiting also. Okay? As tuje bitor jor kide asa zalyar bas sotele. Okay? Are you ready for this? Are you ready for this? Kidak tuka te sogle dista. Kidak te azuni jive asa teka marung zay. Soitanaची वेदी तोडूंक जाय आयज. Are you ready? तोडपाक तयार आसा? आमच्या पुर्वजांनी जे केल्लें ते रॉंग असले, ते तुका खबर नासली. फर्टिलिटी, भुरगे ना म्हणून भुरगे मागोंक गेलें, आमकां खबर ना, रॉंग जाग्याचेर गेलीं. उदरगत जायना म्हणून आमी खोटे देवांक उलो मारलो. फर्टिलिटी इन द फिल्ड्स, बिझनेस जायना म्हणून हांगा थिंगा भोंवले, रॉंग. तू गोडीक इनोसेंट, पूण तुज्या आवय बापायचे केल्ले आजूनय ते ऑल्टर जिवे आसा. यू गॉट टू ब्रेक दॅट ऑल्टर इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया, हालेलुया. यू गॉट टू ब्रेक इट. तू गोडीक आयज इनोसेंट आसा, पूण तुवें गोडीक केन्ना खबर नासली. हाका लागून हांव आजून पासून सफर जाता. कित्याक म्हाजे बिझनेस सकला वयता, कित्याक म्हाजी उदरगत जायना, कित्याक हांव गरीबसाणेन आसा, कित्याक आजूनय म्हाज्या जिवितांत त्योच संवय आसा. म्हाका राग येता, म्हाका हें जाता, म्हाका तें जाता, म्हाका सोरोप येवंक दिसता, पांय सोरोप येतालो, पांय सोरोप येतालो, आवय सोरोप येता. ब्रेक इट टुडे इन द नेम ऑफ जीसस. ब्रेक इट, ब्रेक इट. हालेलुया.